नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर खास गेस्ट आसात. ते गोंयांतले नामनेचे उद्योजक, किनेकोचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आनी चेअरमॅन, जांकां वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचो अनुभव आसा. आनी एक जाणी सीएम रिलीफ फंडाक गोंया भितर सगळ्यांत पयलीं योगदान दिवन एक बरी सुरवात केली, ते शेखर सरदेसाय. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल हांव सगळ्यांक एकच प्रश्न विचारता ह्या दिसांनी, तुमचो लॉकडावन कसो चल्ला थंयच्यान सुरवात करया आनी मागीर बाकीच्या विशयांचेर या. आमचो लॉकडावन सध्या आमकां परमिशनां मेळ्ळ्या चालू करपाक. सो वी आर बॅक एट वर्क, नॉट विथ 100% कॅपॅसिटी, बट एक साधारण 60 ते 65% पर्सनल आर बॅक एट वर्क. सो वी आर गेटिंग बॅक इन टू द ग्रूव, सो टू से. एक गजाल दिसता की हो जो काळ आशिल्लो, बंद आशिल्लो तेन्नाचो, कितलो कठीण आशिल्लो आनीक ताजे इनिशियल परिणाम कितें दिसतात? सो हांव तुमकां जें सांगता तें एक म्हज्या पर्सनल एक्सपिरियन्सांतल्यान लॉकडावनान कितें जाल्लें तें, की पयलें कितें सगळ्यांत पयलें कितें जालें की एक सादारण इनसेक्युरिटी शी निर्माण जाली, की अनसर्टनिटी इतली येतली. पयले आमचे एसेट्स जे आसा लॉकडावनान आमकां तयारी करपाक मेळूना लॉकडावन जावच्या पयलीं. सो फर्स्ट इज आमची एमर्जन्सी टीम किंवा रॅपीड रिस्पॉन्स टीम तयार करची पडली. कितेंय जर एमर्जन्सी आयली प्लांटान, सेक्युरिटी घेवपाक त्रास जावपाक लागले पयलीं थोड्या दिसांनी. Then everything started falling in place. The team started forming in terms of emergency response. आणि एक इम्पॉर्टंट आमकां दिसले ह्या काळान की सगळे आमचे पळय मॅनेजमेंट आसा ते सगळे एकटे आयले आणि एक अशी सॉलिड टीम तयार जाली की आमकां दिसलें की हे खंय आशिल्ले सगळे सेंटिमेंट्स काय म्हणून. So that is one positive part of the whole thing, and that is continuing now even after lockdown. So I think there are a lot of positives to be taken also from the lockdown. We got time to pause. Yeah, most important. सामकें, we got time to pause. एक गजाल सांगत की तुमी वेगवेगळे इंडस्ट्रीज असोसिएशनाचेर आसात. तुमकां लॉकडावनाचो, कारण सगळे इंडस्ट्रीज चालू जाले ना, सगळे वेवसाय सुरू जाले ना, 3 मे उपरांत कशी परिस्थिती आसतली, कशें एक्झिट लॉकडावन जातलें पळोवचें पडटलें. इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट तुमी कसो पळयता ह्या गजालीचो? I think there will be certainly a large economic impact. Today the figures पळय जी आसा ती आयकल्यार भंय दिसता खरो म्हणचे जाल्यार, की साधारण एक गव्हर्नमेंटाच्याच हातूंतल्यान घेतले की आज एक 6 ते 7 बिलियन डॉलर इज रफली वीकली टॅक्स कलेक्ट करता इंडियन गव्हर्नमेंट. एक 5 आठवड्याचे लॉकडावन हाजो इम्पॅक्ट कितलो आसतलो, की अशें एस्टिमेट जाता की हे लॉकडावन जर कंटिन्यू जालें इन बिट्स अँड पीसीस फुडें जवळ जवळ आमची 3 ट्रिलियन डॉलरची जी इकॉनॉमी आसा ती 1 ट्रिलियन डॉलरान श्रिंक जातली, म्हणजे ऑलमोस्ट 30% श्रिंक जातली. ताजो परिणाम आनी रिपल इफेक्ट इन वेरियस सेक्टर्स येतलोच. बट आय थिंक India has shown resilience in the past after the 2008 crisis, and there are a lot of opportunities as well. People will learn to ride those opportunities out of this difficult times, and of course there will be a difficult time, no doubt. The whole world will face that difficult time. पण हातूंतल्यान कितें तरी एक फुडार वेगळो जातलो अशी एक आमकां होप आसा. तुमी जेन्ना आतां गोंयांतल्या स्मॉल इंडस्ट्रीज, मिडियम इंडस्ट्रीजा कडेन पळयतात, गोंयची पिक्युलियर परिस्थिती लक्षांत घेवन तुमकां इमिजिएट इम्पॅक्ट कितें दिसता? गोंयान त्या मानान म्हज्या कोतान इंडस्ट्री जी आसा विच इज ancillarized to many of the pharmaceutical units, for instance. I think except the lockdown impact, pharma industry in general may not be impacted. That is what the feeling is over a longer period of time. So they will be the first one to revive. Whatever impact was allo asa to, that is because of the lockdown and the manufacturing capacity, supply chain disturbed झाली म्हणून, not demand disturbed झालो म्हणून. काही बाकीचे सेक्टर जे आता थंय डिमांड डिस्ट्रॉय जाल्लो आसा, तांकां ज्यो सप्लाय करपी इंडस्ट्री आसा तांकां बरोचसो इफेक्ट जातलो. तशें टुरिझम सेक्टराक डेफिनेटली ह्यूज इम्पॅक्ट येतलो. आणि हाजो सगळो इम्पॅक्ट ऑब्वियसली रियल इस्टेट, सर्व्हिस सेक्टर्स एंड ल्हान स्मॉल बिझनेसीस एंड सर्व्हिस एंटरप्रायझीस जे आसा तांचेरूय येतलो. आणि तांकां हातभार गव्हर्नमेंटाक दिवचोच पडटलो. तुमी हातभार जेन्ना म्हणटात तेन्ना सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें? खंयच्याय बिझनेसाक आतां सरकाराक कितें आसा आजच्या परिस्थितीन और कॅपिटलिस्टीन परिस्थितीन, की बिझनेसाक डोल दिणे हे सगळ्या बिझनेसाक कोणाक खंयच्याच गव्हर्नमेंटाक एस्पेशली
इंडियेकडे तरी तितली लिव्हरेज आसा अशें म्हाका दिसना की डोल दिवपाची. पूण काल हांव हाजो इंटरव्यू आयकतालो आशिशाचो. आशिशान म्हणला तशें की बेसीक प्रॉब्लेम हो कॅश फ्लोचो आसतलो सगळ्यांक. जे हय पळय बिझनेसीस फंडामेंटली स्ट्रॉंग आसा किंवा फंडामेंटली वीक सुद्दां आशिल्ले, बिझनेसीस चलता जे, तांकां कॅश फ्लोचो प्रॉब्लेम जातलो ह्या लॉकडावनान. आणि समजा जर गव्हर्नमेंटान मेक शिफ्ट कॅश फ्लो अरेंजमेंट हो करत इन द फॉर्म ऑफ लोन्स टू स्मॉल अँड मिडियम एंटरप्राइजेस विथ सम upper ceiling. I think Right. if they are able to ride about 6 months without having to repay their loans, pay interest, and be able to have the cash flow to meet their fixed cost, many businesses will revive on their own. So तो तुम्ही I think म्हणता the तो support that बेसिक is required आधार from जाय the पडटलो. government is a support that is required to stay afloat, not support that is required to revive their business. Businesses will revive on their own. Those we have who are serious businesses will revive on their own. इतले एंटरप्रेनर्स आणि बिझनेसीस आपल्याच हाजेर उबे केल्ले आसा. पूण ह्या बरोबर. परिस्थितींतल्यान जर तांचे बँक इन्स्टॉलमेंट भरचे पडले, इलेक्ट्रिसिटीचे चार्जीस भरचे पडले आणि रेव्हेन्यू ना, कशें करतले? हय. बाकी अनेक इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा की हाऊ डू यू वॉन्ट अ बिझनेसमॅन टू लूक टुवर्ड्स दीस. कारण तुम्ही म्हणटात की जर क्रायसीस तयार जाले जाल्यार तातूंतल्यान मागीर जॉब लॉस ऑर पे कट्स ह्यो असली गजाली तयार जातात आनी तातूंतल्यान भरपूर अनरेस्ट तयार जाता. एज अ बिझनेसमॅन तुमी वॉट इज अ स्ट्रॅटजी यू वील एडवायज अदर्स टू एडॉप्ट with regards to these kind of serious situations? So I think first of all, for any business to survive during these circumstances, cash will be the king. So most importantly, conserve cash, stay liquid. This is my first message. Okay. Second thing, be innovative. Try to see how you can sweat your assets. म्हणजे तुमची एक्झिस्टिंग फॅसिलिटी आसा तेन्ना तुम्ही तातूंतल्यान आनी कितें तुमचो जर एक्झिस्टिंग बिझनेस अफेक्ट जालो आसा तर दुसरो खंयचोय प्रॉडक्ट घेवन तुम्ही तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेट करूंक शकता. तुमचे कडेन स्टाफ आणि मॅनेजमेंट बँडविड्थ आसा, ते स्टाफ एंड मॅनेजमेंटाची बँडविड्थ तुम्ही खंय सर्व्हिस सेक्टरान वापरूंक शकता काय? कित्याक एक्झिस्टिंग बिझनेस तुमचो डिसरप्ट जाला पूण तुमचो टॅलंट डिसरप्ट जावना. तेन्ना तो तुमचे कडेन जो टॅलंट आसा तुमचो आनी तुमच्या टिमीचो तो वापरून तुम्ही तुमचो बिझनेस दुसऱ्या डायरेक्शनान स्टियर करूंक शकता काय? हाजेर एक प्रत्येक बिझनेसमॅनाक पळोवचें पडटलें की हांव आनी कितें करूंक शकता जे हांवें आज पर्यंत करूं ना पूण जाका जी करपाची म्हजे कडेन टॅलंट आसा. सो थर्ड थिंग रिइन्व्हेन्शन आणि रिइंजिनियरिंग. हय. अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली आय थिंक कॉस्ट स्ट्रक्चराचेर भयंकर आमकां लक्ष दिवचें पडटलें. गॉन आर दोज डेज ऑफ fancy cost structures. We'll have to be very frugal in the next foreseeable 1 year or 2 years until business stability returns. तुम्ही जेन्ना म्हणटा कॉस्ट फॅक्टर, what do you exactly mean? Cost factor in terms of what? I think first and foremost cut flab म्हणटा पळय की जे अननेसेसरी खर्च आसा आनी हांव एम्प्लॉई कॉस्ट इज नॉट एन अननेसेसरी कॉस्ट. केन्ना तरी फुडें वचून आमकां तेच एम्प्लॉई जाय पडटले तेन्ना एम्प्लॉई कट जे आसा हे सगळ्यांक लास्ट येता. खंयच्या जरी आमी आज म्हणलें की आमचे कडेन सॅलरी दिवपाक जावची ना पूण म्हाका जाल्यार दिसता की मोस्ट एंटरप्रेनर्स किंवा मोस्ट बिझनेसमॅन विल ऑप्ट दॅट मेजर ऑफ कटिंग मॅन पॉवर एज द लास्ट मेजर. केन्नाच सगळे जेन्ना पळय मेजर्स सोंपता तेन्ना तो एक मेजर घेता कित्याक कोणाकूच आपल्या एम्प्लॉईंसाक काडपाचें नासता इतल्या वर्सां काम केल्लें आसता. तेन्ना बाकीचे जे कॉस्ट आसा ते सेव आमकां पयलीं करचे पडटले आनी सगळेच म्हाका दिसता ताजेर भार दिवचो पडटलो. हांव मनोज काकुलेची लास्ट वीक इंटरव्यू केल्लो. तांणी बरें सांगलें की सरकार जेन्ना सांगता की 100% पगार दियात तेन्ना सरकारान ह्यो गजाली सांगचे परस इकॉनॉमीक रिवायवलाचेर फोकस करचो. एज फार एज हाव टू मॅनेज अवर ओन हावस. प्रत्येकाची गरज कितें, प्रत्येकाक बरे भशेन रावपाक तुगेली कितली पयशांची गरज आसा. लेट एवरी एंटरप्रेनर रिविजीट दॅट, वर्क आउट अ स्ट्रॅटजी फॉर मे बी नेक्स्ट 6 months to 9 months. And let businesses focus upon that, let government focus on revival. You agree with that point of view? I 100% agree with that point of view. The governmentan पळय लॉ म्हणून दाखयला की तुम्ही ह्या डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्ट किंवा एपिडेमिक ऍक्टाच्या अंडर तुमच्या सगळ्या एम्प्लॉईंसाक लॉकडाऊन पिरियडान 100% पेमेंट करूं जाय म्हणून. आय डोंट थिंक दॅट इज फेअर.
It is not. It is definitely a moral responsibility of all employees to employers to look after the employees. There is no denial on that. But for the government to say that you must do it, otherwise I will penalize you, I don't think that is wrong. And we all pay our taxes, and then this is a time we expect the government to use our taxes wisely. I think there is also a responsibility of the government to say, at this point of time, I will step in and I will make sure that my state economy or my country's economy does not derail. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त म्हजेकडे पैसे ना म्हणून सोडूंक जावंक शकना. म्हजेकडे पैसे ना हो एक आज कॉमन शब्द झाला की थ्रू आउट द कंट्री किंवा प्रत्येक स्टेट म्हणटा आवर कॉफर्स आर एम्प्टी. बट डज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बाय सेइंग आवर कॉफर्स आर एम्प्टी? I think the administration needs to focus on how to fill your coffers so that you can protect your economy. Because that economy, if is allowed to fail, your coffers will remain permanently empty. एक गजाल इकॉनॉमींतल्यान तुमचे कॉफर्स फील जाता फुडें तेन्ना ह्या टायमार जेन्ना लोकांकडे बिझनेस ना तेन्ना लोकांक सांगप की तुमी 100% पगार दिता, तुमची सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली अशें स्टेटमेंट करपाचें किंवा तुमकां पॉलिटिकल कंपल्शन आसतलें अशें स्टेटमेंट करपाचें. पूण तुमी ही तुमची जबाबदारी जी आसा, जशी तुमची जबाबदारी सिटीजन्सा कडेन आसा तशीच तुमची जबाबदारी बिझनेसा कडेन आसा किंवा बिझनेसीस ऑल्सो पे देयर टॅक्सीस. सो इन बॅड टायम्स इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प दोज बिझनेसीस सस्टेन देमसेल्फ. तुम्ही म्हणटात की बिझनेसमॅनाक लक्ष दिवं दी की आपले मॅक्झिमम एम्प्लॉईचे इंटरेस्ट आपण कशी प्रोटेक्ट करतलो. सरकारान इकॉनॉमीची मॅक्झिमम इंटरेस्ट कशी प्रोटेक्ट करपाचे ताजेर भर दिवचो. ऍब्सोल्युटली. आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हजेकडे पैसे ना म्हणून सुटना. ती सामकें महत्वाचें. हय, कित्याक सगळे कडेन हो स्टेटमेंट चल्ला की आमच्या आवर कॉफर्स आर एम्प्टी, व्हॉट कॅन वी डू? वी कांट डू एनीथिंग फॉर इंडस्ट्री. डज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बाय सेइंग दॅट? आय डोंट थिंक सो. यू नीड टू फाइंड द मनी टू बेल आउट द बिझनेसीस. आनी एक म्हाका मुद्दम तुमकां विचारपाक जाय तो म्हळ्यार मेक इन इंडियाचो. तुमची कंपनी, युअर फर्म हॅज बीन हेल्ड फॉर मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस अँड ग्रेट स्ट्रायड्स इन मेक इन इंडिया. आज तुम्ही जेन्ना जगाची परिस्थिती पळयतात, तुमकां मेक इन इंडियाची पोटेन्शियल ह्या क्रायसिसांतल्यान वाडटना दिसता काय खंय तरी ताका मातसो खीळ बसतलो असो दिसता? सो दोनूय जातलें. आमची जी एक्सपोर्ट पोटेन्शियल आशिल्ली टू वेस्टर्न कंट्रीज that might come under some amount of threat, because basically, especially if you look at sectors like aerospace, which today the aircraft industry is in doldrums. So obviously aerospace business is going to get affected for a long time to come. Similarly, defense budgets of various countries will be cut, so obviously defense spending will be cut, and obviously businesses that are derived out of defense will be affected. But having said that, there are other opportunities. For instance, I think the sentimental and economic backlash against China is a reality. It will happen. Now, there are a lot of companies which are looking to come from China to India, and it was happening for some time. I think the pace will be accelerated. And it is now up to Amcha government, our bureaucracy, and our vision to make sure that we attract the capital and the investment that are going to be happening as a fallout of this situation. तो इन्व्हेस्टमेंट इंडिया सॉव्हरेन फंड किंवा वेल्थ फंडाकडे खूप पैसो आसतलो. जरी तांचो व्हॅल्यू डिस्ट्रॉय जाला खुबसो, तो लिक्विडिटी तांच्याकडे अजूनय आसतली. ती लिक्विडिटी आमी इंडियन चॅनलायज करू शकता काय, हे इट डिपेंड ऑन गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड हाऊ फास्ट द गव्हर्नमेंट मूव्स इन अट्रॅक्टिंग दिस इन्व्हेस्टमेंट. इफ वी डू दॅट, आय थिंक इफ वी इन्क्रीज the share of manufacturing in our GDP going forward, and if we support those businesses which can create those global capacities, I think Make in India could be sustained and grown. So you are saying let us take advantage of the crisis and come out stronger by re-strategizing and realigning with the times. Absolutely, re-strategizing and re-energizing with the times, and every disaster brings in opportunities. Every adversity brings in opportunities. Let us make use of those opportunities, because the disaster that has happened, we cannot prevent it. We cannot prevent the fallout of that disaster. We'll have to face it, but let us also derive strength from the opportunities that we have going forward. My last question is one advice to the government. What it will be? I think I will repeat what I said. This is the time to be magnanimous. That's my first advice.
You have to have a big heart in saying, my businesses are the strength of my economy. Treat them with care and compassion the same way you treat your citizens. Because at the end of the day, these businesses employ your citizens. So please do not treat businesses as non-entities. Treat them with compassion, care, and be magnanimous. Come in their support, and I'm sure all these businesses, once they are revived, they will be thankful to you. थँक्स अ लॉट शिखरराव. म्हाका दिसता आमी दर दिसाक ही सिरीज करतात आनी हाजे फाटलो उद्देश एकच आमचो की सरकारा म्हऱ्याक ही मतां पावची, ही आवाज पावचो. आनी बऱ्याच प्रमाणा भितर म्हाकाय आय एम ऑल्सो इन टच विथ मेनी मे बी चीफ मिनिस्टर ऑर हेल्थ मिनिस्टर. They are watching this and they are trying to respond to this. So I think let us keep doing this exercise. As सुरू झाला, we'll meet again in probably 15 days, review the situation and make progress and give more advice so that eventually this is a crisis, we will have to trade it together. So thanks a lot for talking to us. Pavitra student, namaskar.